साध्या काळाचो 26वा आयतार शराल प्रस्ताव आज सगळी पवित्र सभा साध्या काळाच्या 26व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी हेची सर वाचपा आमकां पवित्र सभे भायर सडवण साध्य म्हणलें सवाल आमकां विचार लोक सांगाता जियेताना थंयसर समस्या उपजता आमच्या पवित्र सभेंत विरोधपण आनी देवा विरोध वाद विवाद आमी पळयता हे पवित्र सभे भितर जाल्यार पवित्र सभे भायर आमी बरे आनी उदार लोक आमी पळयता ते क्रिस्तांव न्हय जावंक पुरो पूण क्रिस्तांव परस चड बरे जिवीत ते जियेतात असलीच ओडणी आमी जेजूच्या आपोस्तलां थंय पळयता ते जेजूक विचारतात मेस्त्री आमच्या पक्षीचो न्हय आसलो एकलो व्यक्ती तुज्या नांवां देंवचार सोडयता आमच्या पक्षीचो न्हय जाल्ल्यान आमी ताका आडावंक पळयलें जेजून आपोस्तलांक जबाब दिवन म्हळें म्हज्या नांवान आश्चर्यां करता तो म्हजे विरोध रावना दुसरेपण आमकां कुरडें करता आमकां वायट वाटेन व्हरता आनी बरेपण जावचें आडयता जेजून आमकां शिकयला देव आमचो बाप तो आपलो सूर्य बऱ्यांचेर आनी वायटांचेर प्रकाशो दिसो करता जेजूतावन आमी शिकूंक जाय आसलें लिसांव सोंसणीकाय आनी उदारपण तर पवित्र सभेचे सांदे जावन अशें आमी आमचे मदें एकवट घट करया आनी अन्य धर्माच्या लोकांक एक मेलफंग जावंक ह्या संभ्रमान करपा मागया पयल्या वाचपाक प्रस्तावन आयचें पयलें वाचप मोइशेक भोगल्या संतोशाचें विवरण दिता देवान सगळ्या लोकांक ताचो आत्मो पाटयल्याक मोइशे संतोश पावता देव सर लोकांक बरो जावन आसा म्हूण ताका कळीत आसलें तर देवान हेरां थंय बरेपण आसा केल्ल्या पासून संतोश पावया आनी हें उतर आतां आमी भक्तीन आयकुया दुसरें वाचपाक प्रस्तावन आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवान जाकोब ग्रेस्तांक चत्राय दिवन म्हणटा तुमी स्वार्थपणान दुबळ्यांचे बेपरवा केला आनी तांच्या गरजांक पावूंक तुमी कुरडे जाल्यात देखून फटकिरे प्रामाणीकपण आनी अन्याय देव खंडन करता म्हळ्यार तो स्पश्ट करता तर हेरांचें बरेपण पळोवंक आदार दिवचें हें उतर आतां आमी शिद्दिवन आयकुया सुवार्थ एक प्रस्तावन आयची सुवार्ता जेजू थंय आसचो विशाल मनोभाव आनी सगळ्या मनशा कुळाच्या सडवणेची आशा उक्त्यान दिसून येता बरें आनी वायट पर आनी विरोधी म्हणलें व्यत्यास तो करिना बगर सर्वांक साल्वार करचें ताच्या मेसावाचो शेवट जावन आसलो जेजू आमचो सोडवंदार आनी ताच्या मुखांतर मात्र आमकां सोडोवन फावो जाता म्हणलें दृढसत परगटची सुवार्ता आतां आमी शिद्दिवन आयकुया भावार्थ्यांची प्रार्थना पयलें पवित्र सभे आनी सर तिच्या वडिलां पासून सर्गींच्या बापा माध्यमाच्या विपरीत स्वातंत्र्या वरवीं मनशा मान आनी घन स्थान आनी मानाचो अवमान जाती आसा असल्या भिरांकूळ स्थितींत पवित्र सभेच्या वडिलांक मागण्यांत आनी धार्मीक बेसांत विस्वासी दवर जेजू कश्टूंच्या सेवकाची देख घेवन आपली जबाबदारी जागृतकायेन सांबाळूंक तशेंच जेजू क्रिस्ता मारिफत मात्र सडवण साध्य म्हणलें सत धैर्यान संवसारांत परगटूंक तांकां सुटसुडीत कर म्हूण मागता दुसरें देशाच्या आनी राज्याच्या राजकीय फुडाऱ्या पासून मोगाळा बापा भारत देशाच्या आनी कर्नाटक आमच्या राज्याच्या राजकीय फुडाऱ्यांक तांच्या जबाबदारेन तांकां सुटसुडीत कर जात धर्म म्हळ्यार अंतर लेखी नासता सगळीं देवाची भुरगीं म्हळ्यार विशाल मनोभावान सर्वांच्या सर्वोतोमुख अभिवृद्धी पासून वावरूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता तिसरें पिडेस्तां पासून दयाळा बापा पिडेस्त प्रायस्त आनी मारिकार पिडा थावन पिडा जावन अशा कॅन्सर एड्स आनी इतर भिरांकूळ पिडेन कश्टूंच्या सर्वांचेर तुजी दयाळ दीस घाल तुज्या पुताच्या अमोलीक रक्तान तांकां नाणय आनी बरी भलायकी लाभय सर प्रायस्तांक तुजी सोंसणीकाय दी आनी सर विधवींक तुजो आसरो फावो कर तांणी सर्वांनी तूं तांचो मोग करता म्हळ्यार दृढ बरवशान जियोंक तांकां तुजो आदार फावो कर म्हूण मागता चवथें काजारी एकवटा पासून कनवळ्या बापा आज अंतर्जालाच्या प्रभावान आनी स्वावलंबी जिवना वरवीं सबार काजारां एकवटा मदें फूट पडला आनी सबार काजारां विच्छेदन करच्या हुंबरार आसात असल्या जोड्यांची बिरमत पाव काजार मोडूंक जायना तसलो साक्रामेंत म्हणलें समजून एकवटान आनी माया मोगान काजारी जिवी जिवंक तांकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता ह्या वेदी भोंवती जमल्या पासून विस्वासी बापा ह्या वेदी भोंवती जमल्या
जण एकल्या थंय आनी आमच्या फिरगस कुटुंबांत एकवट तीर कर. एकामेकाच्या बरेपणांत आमी संतोत पावोवचें आमकां उदार मोन दी. आमच्या बऱ्या देखी आनी साली वरवीं जेजू सगळ्या मनशा कुळाचो सडवंदार म्हळ्यार सत आमच्या साक्षे मुखांत्र रुजू करूंक आमकां तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव.